बलिप्रतिपदा म्हळ्यारूच गोरवांचो पाडवो बुधवारा गोंयांत सगळे कडेन परंपरे प्रमाण मनयलो। दिवचल म्हालांतले मये गांवांत पाडवे दिसा वर्स पद्दती प्रमाण घरांत गोरवांची पुजा करून सगळे राखणी आपल्या घरांत शिजयल्ले कितें आसा ते घेवन वण्यार दोंगराचेर बसून सगळे एकठांय येवन भाकरी चटणी खावपाची परंपरा आसा। ही परंपरा शेतकारांनी आयज लेगीत राखून दवरल्या। शेकड्यांनी वर्सां जाली ही परंपरा चालूच आसा अशें गांवचे जाणकार सांगतात। पाडव्याची पुजा पयली आमी घरा कडेन सगळ्या गोरवांची पुजा करता आणि तेचे उपरांत सगळे आमी राखणे प्रत्येक जण आपापल्या घरातले कितें शिजयल्ले आसा ते घेवन हांगा येता आणि हांगा येवन ते सगळे एक करता आणि सगळ्यांक मागीर ते आमी वांटून दिता। हांगा सगळे आमी वर्साचे वर्सा जमता। आतां आमकां म्हाकाच जवळ 60 वर्सां जालीं हांगा येता। तेचे पयलीं हांव म्हाज्या चुलत्या वांगडा आज्या वांगडा सुद्दां येयला। आतां ही आमची तिसरी आनी आतां ही चवथी पिळगी चलता। असोच हो फुडें कार्यक्रम आमचे भुरगे व्हरतले अशें धरता हांव।